नेत्रावळी अभयारण्याच्या रान वाठारात कासाक गेल्ल्या कदंबाच्या 16 कर्मचाऱ्यांक रान अधिकाऱ्यांनी रंगेहात धरले। अटक केल्ल्या 16 जाणांक न्यायालयात हजर केल्या उपरांत तांची जामिनाचेर सुटका केली। तांकां 5 दीस रान खात्याच्या कार्यालयांत हजेरी लावपाक सांगल्या। ताब्यात घेतिल्ले एकल्याक ह्यान आदी रान खात्यान कासाक गेल्लो तेन्ना रंगेहात धरिल्लो खंय। रान अधिकाऱ्या कडल्यान अटक जावपाची ताची ही दुसरी फावट आसा। ह्या प्रकारावयल्यान आता गोंयभर आरती परती चर्चा सुरू आसा। आज गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान नेत्रावळी हांगा एक मोठी कारवाई केल्ली आसा। 16 कदंबा कर्मचारी जे आसलेले ते खंय तरी पार्टी करपा खातीर नेत्रावळी फॉरेस्टाक जे सार्वजनीक गांव आसा थंय गेल्ले। थंय तांकां शिकार करता आसतना एनिमल प्रोटेक्शन एक्टा खाला फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तांकां अरेस्ट केल्ले आसात। तशेंच तेंच्या कडल्यान जी गनाची बुलेट आसात, कुराड, कोयती, तोप हे सगळे जप्त केल्ले आसा। आणि जेन्ना हे सगळे इन्सिडंट तांकां कळून येयलो कारण म्हणल्यार जेन्ना मेन गेटी वयल्यान जी नेत्रावळी फॉरेस्टाक वचपाची गेट आसा थंयच्यान एक एक करून 9:30 जे वचपाक लागलेले हे बुलेटाचे जे बायकाचे बसोन तेन्ना खंय तरी तांकां संशय येयलो हे एक एक करून कित्याक वयता तेन्ना वचोन तेणी पळयलें जाल्यार खंय तरी शिकार करतना तांकां सांपडले आणि तांकां आतां अरेस्ट केल्ले आसा। आणि अरेस्ट करतकीर तांकां जे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा सांग्या वयले थंय तांकां मेडिकलाक गेल्ले। मेडिकल जातकीर आतां तांकां परत कोर्टा फुड्यान प्रोड्यूस केल्ले आसात। आणि हेजी जी मुखाल्ली जी इन्क्वायरी आसा हे सांग्या वयले ACF जे आसात दामोदर सारेकर हे करतात। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर।